माधे अभयारण्य वाठारात लागिल्ल्या उज्याची चौकशी करून उज्याक कारणीभूत आशिल्ल्यांचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या। हातूंत थळाव्याचो आस्पाव आसल्यार तांचेरूय खटलो दाखल करतले। सैमाची हानी सरकार खंयचेच परिस्थितीन सोसून घेवचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। माधे अभयारण्यात लागिल्ल्या उज्याचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान नियाळ घेतलो। म्हादय सरभोंवतणच्या अभयारण्य वाठारांत येवपी साटरे दोंगर, वाघेरी, मोर्ले गड तशेंच पोरणे सुर्ला ह्या वाठारांत फाटल्या 3 दिसांपासून उजो धुमसता। ताका लागून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा राती उसरा मोर्ले सत्तरेंतल्या कम्युनिटी सभाघरांत राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाची बसका घेवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। उजो जर कोण इंटेन्सली आपल्या काजीनी घातला असेल तर तांणी बंद करपाक जाय, ताजी इन्क्वायरी करपाक जाय। फॉरेस्ट गार्ड जे रिस्पॉन्सिबल आसा ज्या जाग्यार उजो लागता तांच्या कडल्यान सगळी थॉरोली इन्क्वायरी जातली आनी ते जर इररिस्पॉन्सिबल आसत जाल्यार तांकांय सस्पेंड केले वयतले। लोक अशा पद्दतीन जर फॉरेस्टान चुकून आपल्याक वेचणूक घालपाचो प्रयत्न सुद्धा करता आसत जाल्यार तांणी बंद करप आनी घालता जर आसत जाल्यार तांकांय बी तांचेर केस कंप्लेन फायल केले वयतले। अशा पद्दतीन फॉरेस्टाची हानी सरकार खंयच्याच पद्दतीन सोसून घेवचें ना। आमी आज पुराय आमची टीम जे कालच्यान काम करतात आतां रातचेय बी नायटीक सुद्दां ते ऑलरेडी काम करीत आसा। ज्या जाग्याचेर गाडी वताना किंवा ज्या जाग्याचेर आमचे फायर टेंडर पावूंक शकना प्रॅक्टिकली ते स्वता वचून काम करतात। आतां ऑलरेडी 30 ते 35 मॅनपावर ऑलरेडी फॉरेस्टाचे ते आसा। फाल्यां सकाळी 6 सुमारूच म्हणजे आमचे फॉरेस्ट, फायर, पुलीस आनी इवन दो लोकल पंचायत आसा, लोकल पंचायतींनी लोकल भुरग्यांनी सपोर्ट करता म्हटला सोडट पर्या मतदारसंघातले सगळे लोकल भुरगे बी फाल्यां थंय वचून प्रॅक्टिकली जितको उजो पालोवप आसा तो पालयतले। तेजेर इन्क्वायरी रिपोर्ट फॉरेस्ट मिनिस्टरांनी मागला, रिपोर्ट धाडून दितलो आनी जेचेर स्ट्रिक्टली तेचेर एक्शन घेवपाचें तेचेर एक्शनूय घेतली वयतली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक।